नमस्कार, पोया प्राइम खबरो. भारताचा 65वा प्रजासत्ताक दीस मोठे उमेदीन. परिस्थिती हाताबाहेर वचूना. 2014 स्थिर सरकारा खातीर मतदान करात. राष्ट्रपतीचा उलो. अराजकीय राजकारणांक तोमणो. गोंयांतूय प्रजासत्ताक दीस सुवाळो मोठे उमेदीन. बायलां आड जावपी अत्याचारा आड वावुरपाचो. प्रगतीशील बदला खातीर सरकारा बरोबर वावुरपाचो. राज्यपालाचो उलो. ताळगाव कामरा भाटात हायटेक सरकारी शाळा. जीएसआयडीसी बांधता 950 स्कुलां. हायटेक बाग, खुर्च्यो, फळे, सीसीटीव्ही, डिझायन हायटेक, भुरगीं नेटार. गोंयच्या रानांनी एकार एक बिबटे लागले मरपाक. कांय लोक बसतीत. काणकोण, फोंड्या, सत्तरी वर्सभरात मेले 8 बिबटे. लोकांक ना उपाय. राना खाते लायता फक्त पांदरे. आणि लुझोफोनियात गोंय भारताक 26 भांगरा, 19 रुपया, 16 कांस्य पदकां. तायक्वांदोत जोडले 1 भांगर, 1 रुपया पदक. बास्केटबॉल आणि फुटबॉलात भारत पावलो फायनलीत. खबर विस्तारान. भारताचो 65वा प्रजासत्ताक दीस देशभर मोठ्या उमेदीन मनयलो. परिस्थिती हाताबाहेर वचूंक ना. देश फुडें वतलो जाल्यार राजकीय स्थिरता जाय. अराजकतेक वाव दवरचो न्हय. स्थिर आणि स्पष्ट बहुमताचे सरकार हाडपा खातीर मतदारांनी येता त्या लोकसभा वेंचणुकेत मतदान करचें असो उलो राष्ट्रपतीन मारलो. राष्ट्रपतीन लोकप्रिय अराजकी राजकारणा आड केल्ले वक्तव्य आम आदमी पार्टीक कोत्र गेलां. पळयात दिल्ली राजपथावेले प्रजासत्ताक दिसाचे दोळे दिपकावपी संचलन. Those who seek the trust of voters must promise only what is possible. Government is not a charity shop. Populist anarchy cannot be a substitute for governance. False promises lead to disillusionment, which gives birth to rage, and that rage has one legitimate target: those in power. This rage will abate only when governments deliver what they were elected to deliver. गोंयांनी प्रजासत्ताक दीस मोठ्या उमेदीन मनयलो. सरकार आनी लोकांचे एकमत जाल्यार प्रगतीशील बदल घडू येता. बायलांवेले अत्याचार ना करपा खातीर समाजान फुडें सरचो म्हणून राज्यपाल भारतवीर वांचूर उलो मारलो. प्रजासत्ताक दिसाच्या पणजे जाल्ल्या मुखेल सुवाळ्यांत राज्यपाल उलयतालो. राज्यपालान काणकोणच्या घडणुकेचो विशय काडलो. काणकोणा मरण आयिल्ल्या फामिली फाटल्यान सरकार आसा अशें उतरय राज्यपालान दिलें. Only a genuine partnership between government and its people can bring about positive change to create a just and progressive society. In any democratic system, there are bound to be differences on important issues. Citizens should judge what is right in the overall interest of the state and subordinate vested interests to social good. On this auspicious day, let us together declare a moral war on crimes against women and children. Let us identify the shortcomings that are responsible for the increase in crimes and chart a new agenda. I hope there will be a positive response from the citizens in this regard. Today is a day of joy, but on this joyous occasion, our hearts go out to our fellow citizens who recently lost their near and dear ones in tragic circumstances at Cancona. Our deepest sympathies are with the families that suffered loss of life and property. I want to assure the people that the state stands with them in this moment of crisis. गोयच्या हेर मुखेल शारांनी तालुका पावंड्यार प्रजासत्ताक दिसाचे सुवाळे जाले. January 26th is a very significant day, the day of establishment of free India, which guarantees secularism, peace, equality, justice, among other things. Today is also a day when we recall with gratitude the sacrifices of our freedom fighters, who with determination and selflessly
struggle and sacrifice their uttermost. Our freedom fighters sacrificed their lives, their families, for giving freedom to us, and through their efforts, we taste the fruit of freedom. संबंध राज्याचा विचार करता असताना शिक्षण क्षेत्र हे मुख्य क्षेत्र धरून सरकार आमचं प्रयत्नशील असा. विकास हो एका मनशाच्या हातून जाऊ शकना. विकास हो सगळे लोक एकठांय आयले जाल्यार जातलो. ह्या वेळार ह्या व्यासपीठा वयल्यान उलयता आसतना म्हाका खूब आनंद जाता की ओपा वॉटर वर्क्स 25 MND प्लांट आम्ही काम चालू केले, जे 110 कोटीचे काम आसा. देशाबद्दल प्रेम त्यांच्या मनात एक अशा तरेन आम्ही तयार करपाची गरज आसा जेणे करून प्रत्येकाक आपलो देश म्हणजे कितें, देश प्रेम म्हणजे कितें आणि देशा खातीर आमी कितें करूंक जाय, प्रत्येक मनशाचे प्रत्येक व्यक्तीचे जे कार्य आसा आणि बरें कार्य आहा हेच देशाक फुडें व्हरूंक सोदता. आणि आमचे देशाचे भवितव्य आयच्या माणकुल्या भुरग्यांच्या हातीन आसा. आमी तांकां मार्गदर्शन करून हे सगळे गोष्टी अशी कित्येक गोष्टी आहा आयज चड वेळ घेयना. म्हाका दिसता आमचे ऑनरेबल CM मनोहरभाई पर्रीकर यांच्या मार्गदर्शना सकल ह्या सरकारान खूबशीं कामां गोंयकारां खातीर डेव्हलपमेंटाची केल्ली आसा दिसून येता. काल राष्ट्रपतीन रिपब्लीक डेचे भाशणान सांगला राष्ट्राक 2 धोके आहा. एक धोको म्हटल्यार तेणेन फुडल्या इलेक्शनाक फ्रॅक्चर्ड मॅन्डेट आसपा जायना, स्थिर सरकार येवपा जाय. आणि भ्रष्टाचार ह्या राष्ट्राक पोखरता. राष्ट्रपतीन 2 गोष्टी सांगल्या, दोन्ही गोष्टींक महत्व आहा. भ्रष्टाचार खऱ्यानीच हे राष्ट्राक पोखरता, राष्ट्राक हे कमजोर करता. आणि दुसरं म्हटल्यार राष्ट्र बरे भशेन चलपाक जाय जाल्यार स्थिर सरकार जावं. हे दोनूच विशयांचेर विचार करपाक जाय आमी. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसाव.